नमस्कार, हांव आलुमा डा सिल्वा वेली सालसेट गोंय सादर करता एक खास लेख. लेखाचें नांव मोजी पणजी एक ओमळीक नातालाची याद. लेखक आर.जे. रॉक वाज. मोजी पणजी एक ओमळीक नातालाची याद. आमच्या आयुश्यांत आमकां तरेकवार संबंदांचो अणभव फावो जाता, पूण एक संबंद असोय आसता जो भोव थोड्यांक भाग जाता. उदाहरण एक पणजी म्हणजे आजीच्या आवयचें विचित्र नातें. आनीक हांव चड नशीबवान कित्याक म्हाका पणजी पणटू ह्या ओमळीक बंधनाचो आनंद अणभवूंक संदी गावली. 2 वर्सांक नातालाचो काळ लागीं पावता पावता तिची याद म्हजें मन काळीज पोरामंदी करता. नांव तिचें जुझेफीन, पूण आख्खो फातोड्डा गांव माडान म्हणटात त्या वाड्यान ल्हान तशी व्हडां तिका बाबूश म्हूण मोगान पाचारतालीं. तिच्या गोरकाराचें नांव रॉक फेर्नांदीस आसलें. तो एक नावलौकीक आनी उत्कृश्ट वाजनतरी आसलो. ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन, सेनाय, रेबॅक आदी तो वाजयतालो. एम. बॉयर आनी त्या काळाचे फामाद तियात्रिस्तांक ताणें संगीत दिलोली. रॉक ते सालसेट ह्या नांवाच्या संगीत पंगडाचोय तो फुडारीपण सांबाळटालो अशी म्हायती म्हजे पणजेन म्हाका दिलोली. म्हजो पणजो बॉम्बे गोंयच्या कुडांनी रावून बॉलिवूडांतल्या साबार चलचित्राच्या संगीत पंगडाचो एक वाजनतरी वांगडी पासून आसलो अशें म्हाका गमून आयलोलें. आमच्या वाड्यांतलो लोक ताका बॉम्बेचो पांय म्हूण मोगान उलो करतालीं. पूण म्हज्या जल्मा आदींच तो ह्या संवसारांतलो अंतरलो आनी ताचें नांव घरच्यांनी म्हाका दवरलें. म्हजी पणजी एक घर संवसार सांबाळपी मेहनत करपी अस्तोरी आसली. तिचें ध्यान मन आपल्या कुटुंबाचेर, आपल्या संबंदाचेर आनी चड करून आपल्या नातरां पोत्रांचेर केंद्रीत आसलें. फांत्या पारार उठून गांवच्या रुजाय सायबिणीच्या कोपेलांत मिसाक वचपी म्हजी आपुरबायेची पणजी कोंकणी भाशेन तेस रोजार मागणें करपी व्यक्ती आसली. गांवांत फेस्तां परबेच्या सोम्यार वो कास्की दोबाज्याच्या वेळार तिका पयलें आमंत्रण आसलें, कित्याक ती सोमेस्तांक आदार दिवंक आनी जेवण तयार करूंक तोबातोब हाजीर जाताली. गांवांत गोरांनी वर्सुकी सायबिणीची भेट जाता तेन्ना बाबूश आपल्या भक्तिवंत आवाजान वेगवेगळीं गायनां करून आमकांय गायन करूंक प्रेरणा आनी उर्बा उठपण करताली. तशेंच गांवच्या कुर्सा सामकार वो कोपेलांनी खंयच्याय घोराब्यांनी लादायन आयोजीत केल्ली जाल्यार ती पयली हाजीर जाताली आनी आमकांय आपल्या सांगाताक व्हरताली. आपल्या नातरां पोत्रांताय ती खूब मोग आनी हुस्को दाखयताली. आमी सगळीं श्रिश्टीन वाडोवंक जाय म्हूण ती आपले मोठ परगट करताली. आमरूची गांठ वाजतकूच आमी घरांत भितर नासली जाल्यार ती सगळीच ओस्तवस्त जाताली. तिचो आपलो खास वेवसाय आसलो. हेरां गांवकारां भशेन तिचें आपलें कूड श्रेश्ठ आसलें. सकाळीं सुर्या उदच्या आदीं ती खोरें घेवन शेतांत मेरयो आनी उदकाची सुविधा उमेदीन करताली. पिकावळीच्या सोम्यार ती खूब किर्याशील जाताली आनी थोडे भात आमच्या खासगी उपयोगाक दवरून सुबेज भात आसा तें विकून आपल्याक थोडे दुडू शेगूर करताली. वर्साक एक पावटी ती मुंगळार तेलाच्या गाण्यार वचून वतांत सुकयलोलें नाल्लाचें खोबरें व्हरून खोबऱ्याचें तेल काडून गोरा हाडटाली. त्या भायर कोंबयो आनी दुकरां ती
आमच्या खासगी गरजां खातीर पोसताली. दुकर कापूंक ती खूब कुशल आसली आनी दुकराच्या मांसाची एक सुगरिणी आसली. तिणें रांदलोलें सोरपाटेल आनी हाड मांसाची याद केल्यार आजुनूय ह्या पोद्देसांत पासून 5000 मील पयस तोंडांत उदक सुट्टा. म्हजी पणजी व्हड विद्यावंत अस्तरी नासली खरी, पूण तिच्या अगणीत गुणां वरवीं तिची अस्मिताय खूब श्रीमंत आसली. ती एक बरो सल्लो दिवपी इश्टीण आनी विस्वासनी शेजाण आसली. आकांताच्या वेळार दुसऱ्याची मजत करूंक ती कितलीय पयस आनी खंयच्याय वेळार धांवत वेताली. म्हज्या भुरग्यापणांत हांवें बाजारांत मेळलोल्या सुक्या काणांनी केन्नाच पोट भरूंक ना. ताचो श्रोय हांव बाबुशाक दितां. नाना रुपी गोस्ताची पोदां आनी जिनोस ती तयार करताली आनी ह्या तरेन आमच्या आदाचेर आपलें लक्ष घालताली. सकाळीं 10 वरांचेर गांवच्या नाक्यार वचून ताचें नुस्तें विकतें घेवन आडोरेचेर तें उजरावून रोगड्याचेर मिरे वांटून स्वादीक कडी रांदताली. तिच्या सांगटाचें आंबोतीक म्हजें आवडीचें आसलें. दनपारां जेवण जातकच अर्द्या वरांचो इल्लोसो विसव घेवन ती गोड गोड पोकावण करूंक सुरवात करताली. उदाहरण, नाचणेचें तिजान, सुरोल्यो, गोड्याच्यो बाकऱ्यो, सान्नां, फिलोस, आलेबेलें, सांदोण, आटोल, मोंडोज, चिणग्याचें गोडशें आनी आदी. सुट्टेच्या दिसांनी सुमार 11 वरांचेर आमकां पेज जेवंक मेळटाली. तिच्या आटयलोले कोडयेचो आनी गांवठी वखदांची खूब याद येता. हिणवाचो तेंप लागीं पावताच ती पुरुमेंताचे तयारेक नेटान लागताली. तेन्ना आमच्या घरांत गॅसीची सुविधा नासली. वरसभर लागता तितल्या जोडवांचो बंदोबस्त ती करताली. तशेंच पावसाचो मोसम सुरू जावचे आदींच मायाचे म्हयन्यांत ती चुट्टांची मोलां करूंक घरांक पाकडी तयार करूंक यत्न करताली. भुरग्यापणांनी मोजेचो वेळ म्हणल्यार नातालाची तयारी आनी जेजूच्या जल्माच्या दिसा निमित्तान तरेकवार हालचाल. ह्या सोम्यार आमची पणजी खूबच उत्सवी मनान आसली. नातालाची परब म्हणजे वाड्यांत घरांनी मोजमोजेचें वातावरण. गोठो हांव व्हडा उमेदीन घरा बायलांत तयार करतालो आनी मडगांवाचे पवित्र ओतम्याचे इगोर्जेन डिसेंबराचेर 8 तारखेर कोसेसांव सायबिणीच्या परबे नित्यान जाताले फेरेन म्हजी पणजी गोट्यान नातालाचो देखावो तयार करूंक साबार मुर्त्यो विकत्यो घेवंक म्हाका आदार दिताली. ह्या वर्साचे निमणे फेरयेन साबार गांवचे तेवूय आपले मोदळां वो लाकडाचें सामान विकताले. नातालाक एक पंद्रोस आसा म्हणल्यार बाबूश गोड गोड पोरान करपाचे कोटपोट उमेदीन सुरू करताली. नाल्लाची बोलिना ती पोरण्या बाजारांत आपले इश्टिणीच्या कोन्नान भाजताली आनी हांव तिच्या सांगाता वेतालो. घरांत ती वडे, नेवऱ्यो, कोरमोलां, दोस, पिनाक आनी हेर गोड खाणां भाजतना आमी तिका आपुरबायेन पळयताली आनी तिची मोजतूय आमी करताली. पणसाची सातां आनी नाल्लाचे गणस करूंक पासून ती स्थाफी दाखल करताली. नातालाचे यादीक जिवसान हाडटा हाडटा आमकां तिच्या जल्म दिसाचो उगडास आयिल्लो. खरें म्हटल्यार बाबुशाक आपल्या वाडदिसा बिबतेन कांयच एक खबर नासली. ल्हानपणी सावन आमी तिचे लागीं जल्माच्या दिसाची चवकशी केल्यार आपूण हिणवाच्या दिसांनी जल्मल्ली
अशी सांगताली, पूण तिका आपल्या अचूक दिसाची याद नासली. कांय खासगी कारणाक लागून घरच्यांनी माडगांवच्या कामरान ओजपत्र दाखल केल्ल्या उपरांत आमकां गमलें की तिच्या वाडदिसाची तारीख जावन आसली 26 डिसेंबर आनी तेन्ना तिच्या जल्माच्या दिसाची प्रोस्त आमी सुरू केलो आनी आमच्या घरान नातालाच्या उत्सवाक एक नवो उत्तेजक रोग आयिल्लो. सुमार 20 वर्सां जालीं बाबुशान संवसाराक आदेवस केल्यार, पूण तिची याद अजुनूय मनांत आनी काळजांत लोवलोवीत आसा. तिच्या जिविताच्या शेवटा उपरांत म्हज्या जिणेंत एक केरीत रिकामेपण निर्माण जाल्लें, कित्याक हांव तिच्या आवडीचो पोंटू आसलो. तिच्या जिणेची पोंटी पालवोली खोरी, पूण तिच्या मोगाल अस्मितायेची दिवती अजुनूय म्हज्या अस्तित्वान जोळून आसा. ह्या मतलबी जगांत बाबूश एक देखीवन परी करून तिची मुखेल पात्र कशी जियेली. दिसपोटी म्हजी पणजी सुमार एक दीस कोंकणी वपारांचो उपयोग करताली आनी त्या वपारांचो आवाज आयकून म्हजी कोंकणी साहित्यीक रूपान अदिकूच मजबूत जाताली. रातीच्या वेळार ती आमकां एक बोंद खोतयेचें वर्ण आपल्या ओतां बरीत उतरांनी कोंकणी भाशेन करताली आनी आमचे आवडीचे गोश्ट कोल्यो खोलेची काणी आसली. त्या तेंपार पॅन्थॉम, आर्ची वो रिची रीच चित्र कोणती वण चड मनोरंजन करपी तिच्यो आपल्या भुरग्यापणावेल्यो काणयो आसल्यो. एक दीस असोच एक लोकप्रिय समाजीक मावले तारेच्यार श्री लिनो दोरादो फामाद कोंकणी लेखका लागीं हरशीं चर्चा करतना जेन्ना हांवें म्हजे पणजेची खबर काडली तेन्ना ताणें म्हाका तिचेर एक लेख बरय म्हूण उत्तेजीत केलो. आयज हांव तिचो पोंटू एक सुपुर्लो कोंकणी लेखक कसो म्हूण वावुरतां आनी हो खास लेख बाबुशाच्या आदर्श आनी देखीकी सारक्या जिविताच्या अमूर उगडासाक उर्पण करता. देव बरें करूं.